नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. कलंगूट बोडकोवाडो आनी पोरबावाडो वाठारांत थळाव्यांक सतायता गाणयारा उदकाचो प्रश्न. गाणयारा उदकांत बनाना बोट रायड करीत थळाव्यांनी दर्शायलो निशेध. दिवचले 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघातात दोनूय दुचाकी चलोवपी जाल्यात जखमी. पुलीस करतात फुडलो तपास. वादा उपरांत आरजेपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी आमदार विरेश बोरकारान पक्षाची संघटना घटमूट करपाक केली सुरवात. शिवोले फुडाऱ्यां बरोबर बसका घेवन संघटनात्मक समन्वय वाडोवपाचेर दिलो भर. कोलवा पुलिसांनी ऑनलायन जुगार खेळपी सुवातेर घाल्ली धाड. कोलवाच्या 3rd वॉर्ड वाठारांतल्या 3 घेतलो ताब्यात. कलंगूट पंचायत वाठारांत परवानो नासतना वावुरपी 4 क्लब आनी वेपारी आस्थापनांचेर पंचायत प्रशासनान कारवाय करून केली सील. आनी गोय प्रदेश काँग्रेस समिती भितर राजकीय वावराक आयला नेट. गोवा प्रदेश काँग्रेसीची राजकीय वेव्हार समिती घडयली. 29 वांगडी आशिल्ल्या ह्या समितीच्या अध्यक्षपदार नेमलो माणिकराव ठाकरे. आता खबरो विस्तारान. वादा उपरांत आरजेपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी आमदार विरेश बोरकारान परतून एक पावल मारून पक्षाची संघटना घटमूट करपाक सुरवात केल्या. शिवोले मतदारसंघातल्या पक्ष कार्यकर्त्यांची बसका बोरकार हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. ह्या वेळार तळागाळांतलो सहभाग वाडोवप, पक्षात शिस्त घटमूट करप आनी फुडाऱ्यां मदीं समन्वय वाडोवप हाचेर भर दिलो. मतदारसंघ पातळेचेर पक्षाची संघटनात्मक बळगे वाडोवपाचो यत्न आरजेपीन केला हें ह्या बसकेंतल्यान स्पश्ट जालें. कळंगूट पंचायत वाठारांत परवानो नासतना वावुरपी 4 क्लब आनी वेपारी आस्थापनांचेर पंचायत प्रशासनाचेर कारवाय केल्या. पंचायतीन सावतावाडो हांगची 4 आस्थापनां लिजन 8 रोमन स्पीक इझी बार, कर्मा, केप टाउन कॅफे डाउनटाउन आनी हवेली बाय क्लब मियामी सील केली. गोय पंचायत राज्य कायद्याच्या कलम 72 खाला गरजेचे कागदपत्र आनी परवाने सादर करूंक नाशिल्ल्यान नोटीस जारी केल्या आनी उपरांत ही कारवाय सुरू केल्या. गोय प्रदेश काँग्रेस समिती भितर राजकीय वावराक नेट आयला. काँग्रेसीच्या अध्यक्षान गोवा प्रदेश काँग्रेसीची राजकीय वेव्हार समिती नेमली. वट्ट 29 वांगडी आशिल्ल्या ह्या समितीचे अध्यक्ष म्हण माणिकराव ठाकरेची नेमणूक जाल्या.
कदम पठाराचेर आशिल्ल्या भाजपाच्या नव्या कार्यालयात बिरेस्तारा वास्तुशांती पुजा जाली। भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हस्तुकी पुजा आणि धार्मिक विधी संपन्न जाली। या वेळार नव्या कार्यालयात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच हेर मंत्री, आमदार आणि पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। येता त्या 6 सप्टेंबराक भाजपाच्या नव्या कार्यालयाचे गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी उक्तावण जातले। सगळ्यात बरो दीस आज आणि भारतीय जनता पार्टीचे नूतन हे कार्यालय हे आयज हांगा ताची धार्मीक विधी आसा ते सगळे सोपस्कार जे आशिल्ले ते सगळे आयज बरे तरेन जाले। भारतीय जनता पार्टीची ही वास्तू म्हळ्यार ही कार्यकर्त्यांची वास्तू आणि अनेक वर्सां आमी पळयतात तळागाळान हो पक्ष रुजला हाजे सगळे श्रेय सगळे कार्यकर्त्यांक वता। आमचे सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर, श्रीपाद नायक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आल्लेकर, सतीश दोड, विनय तेंडुलकर, दत्ता खोलकर असे सगळे काम करीत आयले आणि मागीर सदानंद शेट तानावडे आणि डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला आतां पर्यंतचो जो प्रवास आसा तो प्रवास हांवें बी जवळून पळयला आणि एक कार्यकर्तो म्हणून सांगता की त्या दिसा पासून आतां पर्यंत एक कार्यकर्तो सदस्य ते प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत हे फक्त भारतीय जनता पार्टीन जावंक शकता आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीची दिवसेंदिवस ही वाड आसा ताजो साक्षीदारी हांव आसा आणि त्याच बद्दल म्हजें भाग्य आसा की हे सगळे नूतन कार्यालयाचे सगळे विधी करपाची म्हाकाय बीन म्हज्या हातांतल्यान घडलें म्हजेंय भाग्य आसा। माननीय अमित भाई शाह जेन्ना अध्यक्ष जाले त्या वेळाचेर तांणी ठरयलें की आमची सगळ्या देशभर सगळ्या जिल्ल्यांनी कार्यालय जावची आणि त्या कार्यालयान भितर अशी सुसज्ज कार्यालयां आसची ती कार्यकर्त्यांची कार्यालयाची आणि तांणी पुढाकार घेतलो। त्या खातीर तांच्यांनी निधी जमोवपाचे आजीवन निधी म्हणजे कार्यकर्त्यांच्याच मार्फत जे निवडून आयले तांणी आपले योगदान दिवप अशे तरेन कार्यकर्त्यांचे सदस्य नोंदणी हाचे तातूंतल्यान आमी हे निधी गोळा करून कार्यकर्त्यां खातीर कार्यकर्त्यांनी केल्ले हे कार्यालय सगळ्या देशान भितर जावप आणि ताजोच भाग म्हणून गोंयांत सुद्दां हे आमची जिल्ल्याची कार्यालय आसात पण अशें एक भव्य अशें कार्यालय आसा। ह्या कार्यालयांतल्यान येणाऱ्या फुडल्या अनेक पिढ्या खातीर हे कार्यालय एक दिवो एक दीपस्तंभ असो जातलो आणि हांगसरल्यान बरे कार्यकर्ते घडून देश सेवे खातीर फुडें वतात। हे कार्यालय आयच्या जनजी खातीर सुसज्ज अशें कार्यालय आसा। ह्या कार्यालयान जे येतले ते कार्यकर्ते तांचे खातीर बैठकांचो रूम, तांच्या खातीर वेगळी दालनां, त्या दालनां भितर त्याच बद्दल रणनीती म्हणजे आमचे जे आतां एक्शन प्लॅन्स असतात गांवांतल्यो सभा आसतल्यो, मिटींग आसतली, बूथ आसतले, मागीर शक्ती केंद्रां आसतलीं तांचे पर्यंत पावप, प्रकोश्टा पर्यंत पावप, सगळे मोर्चा पर्यंत पावप हे सगळे कामां ह्या कार्यालयाच्या मार्फत जातली। राज्यातले कॅसिनो हे भाजपाचे एटीएम। नव्या भाजप भवना खातीर तांकां कॅसिनो कडल्यान कितली रक्कम मेळ्ळ्या ते तांणी जाहीर करचे। भाजपाचे नवे कार्यालय कॅसिनोच्या देणगेन बांदला असो आरोप काँग्रेसीन केल्लो। काँग्रेसीच्या ह्या आरोपाक भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रत्युत्तर दिला। काँग्रेसीन पुरावो सादर करचो, आरोप सिद्ध जाल्यार भाजप जाहीर माफी मागतले अशी जाप दामून दिल्या। कसिनो हे भाजपाचे एटीएम। नव्या भाजप भवना खातीर तांकां कसिनो कडल्यान कितली रक्कम मेळ्ळ्या हें तांणी सांगचें अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगता। आमी सदांच कसिनोक विरोध केला। कसिनोक लागून जावपी परिणामांचो विचार करून कसिनो काडपा विशीं वा दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपा विशीं धोरण तयार करतले अशें चोडणकाराचें म्हणणें।
हे न्यू जे बीजेपीचे ऑफिस आसा थंय बीजेपीन सांगचे की कॅझिनोन तेजे डोनेशन कितले दिल्ले आसता आनी आमी ऑलरेडी पयलीं सांगलें आसा कॅझिनो हो बीजेपीचो ATM 2012 एक कायदो पास केल्लो गोंयांत एंटी गॅम्बलिंग एक्ट आता 2026 पावल्या तो कायदो यूज करून तेणी कंप्लीट कॅझिनो इंडस्ट्रीक स्क्वीज केल्ली आसा म्हणजे जाय तेन्ना पयशे मागून घेतलेले आसा कॅझिनो ही एक कंप्लीट पॉलिसी करपा पडटली कॅझिनो हे गोंयांत पावल्ले आसात आनी ते आता एक वेगळो तेजो इशू आसा ऑलरेडी हेजे पयलीं कॅझिनो हांगसरल्यान काडप आनी ताका एक वेगळो जागो आयडेंटिफाय करून दिवप ह्या हेजेर विशयाचेर नक्कीच नवो सरकार विचार करपाक शकता. मजगतीं भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी काँग्रेसीच्या ह्या आरोपाक प्रत्युत्तर दिला. काँग्रेसीन पुरावो सादर करचो, आरोप सिद्ध जाल्यार भाजप जाहीर माफी मागतले अशें दामू नायकाचें म्हणणें. आयकात. खरें म्हटल्यार ह्या आरोपाचो खरें म्हळ्यार आमी ताचो निशेध करता. तांचे दोळ्यान चड जळटा दिसता, तांच्या पोटान चड ताणें आपल्या कडेन कांय ना म्हणून दुसऱ्यांचे पळयतकीर जळप आसता पळय न्ही ती जळजळ तांची आसा. तांकां जाहीर आव्हान आसा. ताणें हांगा जर कॅसिनोच्या संदर्भांतल्यान जर एक सुद्दां जर कितें जर दाखयलें कळ्ळें न्ही तांचे कडेन आसा जाल्यार भर रस्त्यार येवन आमी तांची जाय ते म्हणजे माफी मागपाक सुद्दां तयार आसा. म्हणजे विचाराचे इतले खालचे पातळीचेर जर ताका जर पब्लिसिटीक जर येवपाक जाय ताका आनी हांव काय म्हणूंक शकना. म्हणजे ते म्हाका दिसता त्या दृश्टींतल्यान तांची वैचारीक दिवाळखोरी कितें आसा ती अशीच आसा दिसता म्हाका आनी म्हणून ते नाका नाका जाल्ले आरोप करता आनी लायमलायटान येवपाचो एक प्रकारचो एक प्रकार आसा. मजगतीं सरकार बंदखणी सुरक्षीत दवरपाक शकना. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्ळ्या. कोलवाळ बंदखणींत हो पयले खेपे ड्रग्स सांपडपाचो प्रकार न्ही. ड्रग्स हो भाजप परिवाराचो बिझनेस. भाजपाच्या आशिर्वादा शिवाय बंदखणींत ड्रग्स पावपाक शकना अशें गिरीश चोडणकाराचें म्हणणें. जी ह्या प्रकरणात सांपडल्या ती एकटी आसपाक शकना. हे एक रॅकेट. ह्या रॅकेटात भाजपाचे फुडारी सामील आसा असो आरोपूय चोडणकारान केला. सरकार जेल सुद्धा सुरक्षीत दवरपाक शकना हेचे एक प्रतीक आसा. म्हणजे कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी इन द स्टेट लॉंग बॅक. आता आमी जवळ लॉ अँड ऑर्डरची जवळ एमर्जन्सी टायप सिच्युएशन आसा आनी हे पयले फावट जेलीन ड्रग्स मेळटा न्ही हे रिपीटेड सिच्युएशन जाल्लें आसा आनी गोंयकारांक आता ही नविदा तशी उरलेली ना. पूण गोंयच्या पुलिसान एंटी नार्कोटीक सेलाक नॉर्मली ड्रग्स रॅकेट सांपडना. दिल्लीचे क्रायम ब्रांचाक गोंयांत ड्रग्स सांपडटा पूण गोंयच्या पुलीस मशिनरीक गोंयांत ड्रग्स सांपडना. म्हणजे दिस इज अ क्लियर नॅक्सेस बिटवीन द पीपल इन पावर आनी हे जे ड्रग रॅकेट आसा तेंचे जे नॅक्सेस आसा दिस गेट्स एक्सपोज्ड एवरी नाव एंड देन. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगेज. गोंयच्यो न्हंयो, दोंगर, शेतां जागे राखपा खातीर इनाफ इज इनाफ ही चळवळ सुरू केल्ली. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्याक हे विशीं 10 वेगवेगळ्यो मागणी करीत निवेदन प्रत दिल्ले. उपरांत राष्ट्रपतीन कारवाय करपाचो आदेश सरकाराक दिल्लो. मात सरकारा कडल्यान कांयच जाप अजून मेरेन येवंक ना. हे फाटभुंयेर गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बिल एक्ट तयार केला. ह्या बिलाचेर विधानसभेत चर्चा जावंक ना जाल्यार 30 ऑगस्टाक बसका जातली. ह्या बसकेक फुडलो निर्णय घेतले अशें निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलो हांणी सांगलें. इनफ इज इनफ हो एक आहा सोशल मुवमेंट जो मुवमेंट आसा गोंयची न्हंयो, गोंयचे दोंगर, गोंयची शेतां आनी गोंयचे जागे राखपाक. आनी आमी पावलां उटायल्यांत हे मुखार व्हरपाक. आनी पावलां कसलीं पावलां, कितें पावलां? एक आमी राष्ट्रपती बरयले, प्रधानमंत्री बरयले, आमच्या गव्हर्नराक बरयले आनी मुख्यमंत्र्याक बरयले 10 पॉयंट चार्टर बद्दल. आतां गोंयच्या लोकांक
जाणात तुमी तो 10 पॉयंट चार्टर कितें तो. आमचो मानदीक राष्ट्रपतीन आमकां बरयलें की आपोणें सरकाराक सांगलां हे 10 पॉयंट चार्टर जे आसात टू लूक इन टू इट. पूण आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन आमकां आजून कांय उत्तर ओ रिप्लाय येयल ना. ओ कितें स्टेप्स तेमी घेतल्यात ते. लोकशायेक आमकां तरी दिसलेलें की जेन्ना एक मुवमेंट सरकारा बरयता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जे आमचे राज चलयतात एक उत्तर दिवपाक आनी ते इश्यूआ बद्दल आपल्या विचार कितें आसा ते सांगपाक. आयदर एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑर रिजेक्ट द प्रपोजल इफ दे आर नॉट फिजिबल. हेचे बद्दल आमकां आजून कांय उत्तर ना. दुसरें, आमी 10 पॉयंट चार्टर जो आसा तो चार्टर मुखार दवरून एक बिल तयार केलें. गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स एक्ट. हे एक्ट आमी सगळ्या पक्षांक दिलां आनी विरोधी पक्षांनी सगळ्या विरोधी पक्षांनी हे गोवा असेंब्लीक मांडलें. आमकां समजून येयल्लें की हें बिल गेले ते असेंब्लीक डिस्कस जातलें म्हणून. पूण तुमी जाणात कांय कारणां लागून बायपोला लागून असेंब्ली बरखास्त जाली अँड इश्यू वॉज नॉट टेकन अप फॉर डिस्कशन. आतां गोंयची असेंब्ली 31 ऑगस्ट परत असेंबल जातली अशी आमची म्हायती. आनी आजून ते बिझनस कितें आसा भायर सरना. वी एक्सपेक्ट हें बिल सरकार डिस्कशना हाडटलो म्हणून. बट हाडना जाल्यार कितें. हें बिल तरी सरकार डिस्कस करना देन आमचे मुखार आमची हेजे फुडें वाट कितें. एक बसका आसतली 30 तारखेर. कित्याक 30 तारखेर पयले आम कळून येतलें हें बिल डिस्कशना येतलें की ना तें. गोंयांत जुलय म्हयन्यांत जाल्ल्या अपघातांचो आंकडो बरोच भिरांकूळ जाला. ट्रॅफिक सेलाच्या जुलय अहवाला प्रमाण राज्यांत वट्ट 1523 अपघात नोंद जाल्यात. फाटल्या वर्साच्या ह्याच काळा परस 11.60% वाढ जाल्या. ह्या अपघातात 157 जाणांक मरण आयले. फाटल्या वर्साच्या तुळेत जीवघेणी अपघातांचो आंकडो 2.4% देंवलो. पोरणे गोंय, फोंड्या आनी वेर्णा चडशे अपघात जाले. गोंयांत जुलयाक व्हडा प्रमाणात अपघाताची सत्रां चालूच आशिल्ली. जुलयात 1523 अपघात नोंद जाल्यात. ट्रॅफिक सेल अहवाला प्रमाण फाटल्या वर्सा जुलय म्हयन्याच्या तुळेत 11.60% अपघातांची वाड जाल्या. ह्या अपघातात 157 जाणांक मरण आयले. पूण फाटल्या वर्साच्या तुळेत जीवघेणे अपघातात मरण आयल्याचो आंकडो 2.4% उणो जाला. गाड्याचो आस्पाव पळयल्यार 42% अपघातात स्कूटरी आनी 41% कारींचो आस्पाव आसा. जाल्यार 97% स्वयं अपघातात लोकांनी आपलो जीव वगडायलो अशें अहवालांतल्यान मुखार आयला. येरादारी नेमाचे खर अंमलबजावणी, येरादारीचेर प्रभावी नियंत्रण आनी महामार्गाचेर पुलिसांची घटमूट उपस्थिती अपघातांचो आंकडो उणो करपा खातीर गरजेचें आसा. वाहन चालकांक नेम पाळपाचें आव्हान करून येरादारी उल्लंघना खातीर पुलिसांनी वाहन चालकां आड खर कारवाई करची अशी नागरिकांनी मागणी केल्या. जुलयात जाल्ल्या अपघाताचो आंकडो. जुलयात जाल्ले वट्ट 1523 अपघात, 156 जीवघेणे अपघाताची संख्या. सगळ्यांत चड अपघाताचो आंकडो. सुवात: पोरणे गोंय 130, फोंडा 129, वेर्णा 119, पणजी 105, अंजुणे 85. सगळ्यांत चड मरण आयिल्ल्याचो आंकडो. सुवात: फोंडा 13, आक्षी 12, वेर्णा 11, पोरणे गोंय 9. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
पक्षांतर करपी आमदाराविशीं डवळीकरान केल्ल्या विधानाचेर आमदार निलेश काब्रालान भाजपा मोगो युतीच्या राजकीय समीकरणाविशीं प्रस्न उपरासल्यात. सध्या भाजप आनी मोगो पक्षां मदीं युती आसात, पूण युती आसतना एखाद्याक मुद्दम जावन आमचे आड उमेदवार उबो करतात जाल्यार ताका कितें म्हणपाचें असोय प्रश्न आमदार काब्रालान केलो. काब्रालाच्या ह्या विधानाक लागून भाजप मोगो युतींतली अंतर्गत राजकीय समीकरणाविशीं चर्चा सुरू जाल्या. डिफेक्टर नॉन डिफेक्टर हेजेर चर्चा जर करपाक गेले काबार जावचें ना. डिफेक्टर कोण आनी डिफेक्टराक रिजन कितें आसा हेजेर आमी विचार केलो जाल्यार डिफेक्टरान लोकांचें बरें केलां वायट केलां हे विचार करता. सुदीन बाब एक सिनियर कार्यकर्तो, महाराष्ट्र गोमंतक वाडी पार्टी जो MGP आमी म्हणटा तेजो एक लिडर, आनी हितू भितर जर हांव आनी चड उलोवपाक लागले जर आमी खंयचे खंय पावतले. युती आसतना जेन्ना भारतीय जनता पार्टी आनी MGPची युती आसतना तरी कोण तरी वचून आमचे अगेन्स्ट बसप जाल्यार ताका कितें म्हणटले काय, हांव तें नांवां घेयना, तुका कळटलें. सो हे सगळी जेन्ना आमी म्हणटा पळय तितून भितर खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो की हांवें जर आनी कितें उलयलें मागीर आनी कोण दुखतले. सो म्हजें स्पश्ट म्हणपाचें हांव सुनील बाबाक खूब रिस्पेक्ट करता आनी एक बरो नेतो म्हूण म्हणटा आनी तेजे खातीर इतलेच विचार आमी फुडें व्हरता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थलांतरीत करपा खातीर पर्यायी सुवात सोदून काडपाक सरकारान कळाव केल्ल्यान उच्च न्यायालयान खर नाराजगी उक्तायला. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या जाग्यार परवानगी नासतना हो पुतळो उबारिल्लो देखून न्यायालयान दुसऱ्या सुवातेर पुतळो स्थलांतरीत करपाचो आदेश दिल्लो. मात ह्या आदेशाक सरकारान पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 25 ऑगस्ट मेरेन नवीन जागो निश्चित करपा खातीर न्यायालयान मुजत दिला आनी हो प्रश्न अनिश्चित काळा खातीर प्रलंबीत दवरपाक मेळचो ना अशें न्यायालयान स्पश्ट केला. कोळवाच्या कोणीवाडा वाठारांतल्या थळाव्यांनी वोडाफोन मोबायल टावराचेर निशेध करीत थळाव्या आमदाराक धारेर धरलो. कोणीवाडा खेळा ग्राउंडाच्या लागसर व्हडा प्रमाणात थळावे जमून प्रस्तावित येवपी टावराक खर विरोध केलो. लोकांच्या भलायकेक जावपी धोक्याचो हुस्कोय उक्तायलो. थळाव्यांचो प्रश्न लक्षात घेवन संबंधीत अधिकाऱ्यांनी टावराची दिल्ल्या परवानगीक रद्द करची अशी मागणी थळाव्या आंदोलकांनी केली. जेन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता आमची भुरगींच खेळपाक येता हांगासर. आमकां जाय भुरग्यांनी खेळोंक जाय ना की हांगा टावर. फाल्यां तुमी कितें करता गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी म्हणटाले आनी खंयसर इलिगल धंदे चालू करताले हांगासर. तेका कोण आमी आवाज उठोवपाचो ना. आयज पुलीस फोर्स हाडलो, सगळे हाडले. हे कोणाक दबाव घालतात तुमी? खंयसर दबाव घालतात? ह्या स्थानिक गांवकारांचेर तुमी दबाव घालून येयल्यात. आनी हे टावराचे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी हे गांवा भायले. तुम्ही गांवा भायल्यांक सपोर्ट करपाक येदी व्हडली तुम्ही यंत्रणा यूज करतात. अरे 5 वर्साचे आमदार तुम्ही. आयज मागता तुमच्याकडे तुम्ही जर खरेच आहात लोकांच्या हिताचे चिंततात जाल्यार ह्या कोलवाळ्यान कोडीवाड्यात जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणून आहा थंयसर आमचा एकूच टीम. आम्ही तुमच्या राजकारणात खंय येना. आमकां ह्यो टावर नाका. तुम्ही आमकां आनी परत रस्त्यार हाडूंक लाव नाका. हांव आतां परत RTI मागपाक वयतलो. कितें जे RTI जर रिप्लाय दिवना आम्ही फुडें कोर्टाक वयतले. आम्ही मरपाक तयार आहा. पळोवया कितले टावर घालता, कितलो फोर्स लायता ते. आमचे आयुष्य सोंपलेले आहा. आम्ही भुरग्यां खातीर मरतले. म्हाका सोदता म्हाका आमच्या गांवांत हो टावर नाका. कित्याक आमची इल्ली भुरगीं आसा. म्हाज्या हँडिकॅप चायल्ड आसा, एक चेडूं आसा. आतां इश्कोलाच्या 2 येताले. त्याच्या पासून म्हाका जाल्यार लागीं आसा हांव हांगासर. म्हणजे मेन म्हणजे हांगा म्हाका टावरच नाका म्हणून हांवें हें केल्लो. माझी आयज म्हाज्या वांगडा कोण ना म्हटल्यार बाकीची येतली. सांजे जाय जाल्यार येतली. सगळीं भुरगीं कामाक गेलेली लोक बी. आतां कोण ना घरा कडेन. तेन्ना हांगा हो टावर आमकां उबो कसोच नाका. आमी सांगला, पयलीं बी सांगला आनी आतांय बी सांगला. आमी मेल्यार आमकां कांयच फरक पडना. आनी गेली आय गेली चल. भुरगीं वचोनी, आमी वचोनी, गोवूय वचोनी. आयज हे मातयेन बसपाचें कारण इतलेंच आहा. कारण हें आहा की आयज जो आमी तो टावर घालपाक हांगासर ओपोज करपाचें कारण हे पयलीं 2दा टावर घालपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आहा.
ह्यो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा तेका ओकुपन्सी बीन काय ना. पयलीं एक टावर घातलो 1 मीटर काडून दुसरो टावर. आता म्हाका सांग मॅडम, हांगासर हांव मिडिया कडेन मागता, सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाचें गरज आहा. ह्यो स्थानीक आमदार निलकंठ हनकर तेका कितली कॉलां केली, हांवें केली, प्रकाश कोरगांवकारान तो रिस्पॉन्स कांयच दिना. आता म्हाका सांग, तेणी तरी हे गांवच्या लोकांनी निवडून हाडले, तेणी तरी रिस्पॉन्स दिवंक जाय आसलो. आमी कंप्लेंट केलेली आहा, जालो म्हयनोभर, आमकां तेजी सुद्दां काय हे ना, मेसेज ना, कंप्लेंट ना, काय ना. तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी कितें करचें? ही परिस्थिती सरपंचाचेर येयली. आमी कितें बाकीच्या हेका आमी आमचो गांव वाटोवपाक हे करता, कित्याक धाकटुलो गांव, एका गांवान 2 टावर एकी कडेन 1 मीटर सोडून सुद्दां ना. आमी कितें करचें गांवकारांनी? ह्यो जो गांव इतलो जमलेलो आहा, गांवचे लोक जमलेले आहा, ते लोकांनी कितें करचें? हे सीएमान तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा. आयज हे निलकंठ कोलवाळकारांनी वोटिंग करूंक ना, ह्या गांवान जल्माक येयला मरे तूं, हे देतो हेचो जालो. आयज हे गांवांक रस्त्यार कित्याक घातलाय तूं? ह्या गांवच्या लोकांक कित्याक घातला? आमकां पुरा, आमकां हे करा. मागीर कोण येतले आमच्या फाटसून, आनीक 10 जाण येतले, तांकां पुरा काम करा तुमचे काम करा. घाला म्हणजे हांव मागता सीएमान बेगीतल्या बेगीन हेचेर लक्ष दिवपाचो आनी हो टावर आमच्या गांवचो व्हरपाचो, ओपन करपाचो. तुम्ही आता हांगात बसता. हय, आमी हांगा बसता, आम्ही बसता. आमी उरचे ना. त्यांचा अधिकार आहे, ही त्यांचा अधिकार आहे. अधिकार वरून मी काही बोलू नाही शकतो, बट फॉर सोसायटी बेटर नाही. तुमच्याकडे मोबाईल आहे, माझ्याकडे मोबाईल आहे, सगळ्यांच्याकडे मोबाईल आहे. अजून शिक्षासाठी सगळ्यासाठी मोबाईल पाहिजे. इट्स अ टेक्नॉलॉजी. तुमचे 4G आहे, 5G आहे, तुम्ही सगळं त्यासाठी दिस इज इट. सो सपोज यू आर ऑब्जेक्टिंग टू इट, ते तुमचे अधिकार आहे. तेलकाच्या आदले संपादक तरुण तेजपालान बिरेस्तारा सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करून 2013तल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ताका जाल्ली ख्यास्त आनी दोशी थारावपाच्या निर्णयाक आव्हान दिले. तेजपालाची ख्यास्त वाडोवन आजीवन बंदखणीची ख्यास्त करची अशी मागणी करपी याचिका गोंय सरकारान न्यायालयात दाखल केल्या उपरांत फक्त 2 दिसांत हे पावल उखल्ला अशें कळटा. उच्च न्यायालयान 6 ऑगस्टाक तेजपालाक दोशी थारायिल्लो. ह्या निर्णया वरवीं ताची 2021तली निर्दोष मुक्तता रद्द केली. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्द वरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात